40 वर्सां आदलो होता जो खेळ गाडये कायताना थोडे मोव मातशे चेंजीस कितें आसात सद्याक तो बरो ना दुयेंत आसा म्हणून हांवें खेळ स्पेशल ताज्या उगडासा केसो काडा Hoy soy
प्रॅक्टिसाची गोड विकसांची गरज ना ताच्या बरोवपाची जायतो लोक कुशल जाता गोड विकसांत ताच्या नाताराची कोणाच्या पावर करून जावचो ना ताची आरतीची कोणाच्या उजवाड भायर घातलेले जायते भावची परत येयना बरोवपाचे देणे दिला देवाक अपमान करूंक ना आयज तो तुवें जावन घरान आसा ताणें देवाचेर शीण करूंक ना कोण दुखी जाता ताचे जाणा ताची खबर घेवंक ना जायते जाणा तिया करून दिले थोडो खबरे घेवंक ना दिसान रात बसते कोंबा स्वतः कित काय मैं जेवणाचे मेजाचे देखो पण बसून हाकताय हा एक कोण्या जर तुम हाय हाताय आम हाय नाही गाळ जाव किरकिर पुजाय तर बरो पुई बायल नु कचाय 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 कच तो हकोत मग तुमको जपटा तुक लागत ना केस तुक लागत का एकली मग तू गेली आव साव हा रात मध्ये कुकड्याची कोण कोंबियाची आणि कोण सगळी गेली घेते हा तुके दुकर होईच मार्ग सगळे बरी माणसुकी बरी रीती माणसुकी केड रहिलो दोले का दुकरानी सगळे गोटून कोण गायला ना ग ए हा पाय तू रुच्या ताई रोजात मुरवना बडे फडाला हे मुरइले ए आणखी ए तू बरो ना किती आलो आपण लागे आणि तुके बाई दुकर म्हणतो तो काय कोई का नाच को काय देखो साहब तुके सांभाळ्या बायला का सगळी को माशा पण रस नाही सारखं बायला फोन द्या म्हणे ए भाई कोण कोण बस मागो तू आवय? कुदेर मुळ झाल्या तू नंबर एक टाकवण्याशी फोन द्या रुता पुण्याचा तोंड उगोटा मनशांना कागदोल्या चोराक चोर म्हणटात चोरी ताणे केल्या किरमी दोर म्हणटात मनशाक जिवेशी मारल्या कोणी चुकूर जायण्याच चुकूर म्हटल्या सांभाळ तू सांगता आंगार मजा येया पंडिताचा पाठी येता मजा केल्या बरो जाता सोदा मगन उडोयल्या मनान मजा येईना गाजोरी दोय राव मेल्या मनशाचो ताळो वाजता मनशान उणउणीत कायल्या मनशाचो स्वभाव गावता मनशान त्या पयल्या तोगले तिडूक मोशा सोडटा तुमच्यो खरण्यो नियाळल्यार मनशाक बरें मेवता बरें ताणे गेल्या आता तुला तू मुझे हांगा येतो न्हू तुका बरें सोडपाना आयसोन आमच्या भावपण काबार वयता रावपाक सेपरेट कित म्हणा हा सेपरेट राव वयता अरे वस हांवूय चयताली कोण वत केदो घरांत बायसोन काम पूण वय खरो पूण दोगांक दाखल बघा तू रावपाना दाखय नाका तेका दाखय रे कॅलेंडर छापून हाड बस मार जायचं कोण रे कोणा सुणेशे हे संकारा बिजू सताई हम बरे भाशे जाप केल मरे हे लोरे स्वता न्हिदले म्हणा काय के सांग गाडी तूच कित सांग गोबिये काढता तो कित तू बात तू हो ए कित चिंता रे हांव चिंतलो तेसो भोंवता रे बेकार आहे न्हू बेकार बेकार म्हळ्यार कितें काम कर मनशान म्हणटा काम करूं जाय बाबा तोय आता हांव बेकार हात हा हय. तेदो ना बेकार आसूं ना बेकार आतां हात मरे हांव पयलीं कितें पयला बिझनेसमॅन मरे केसोलो बिझनेसमॅन केसो रे हांव पयलीं हे मरे मॅकॅनिकू
होय काय ते काय सायकल सारखं जायचं असं असलं अहो बाबा याचे सायकल मोटरसायकल सारखं ते त्यासन हा. म्हणजे जा मेकॅनिक असलं प्लेन हेलिकॉप्टर ट्रेन ट्रॅक्टर अहो ते इसको कोस का प्लेन ट्रॅक्टर प्लेन याच्या वयल्या वयता येते अरे त्या प्लेन वयल्या वयता येते त्या होईल म्हणजे काय रे हा ती धाकटी भुरगी घेऊन ह्याच्या येते ते होबराचे जो काम करतो म्हणजे हा बेकार आणू कित करूया काम करून तू जाय कसल्या तरी काम करून काम जाय. हा तू तयार असतो अरे बाबा तू सांग हांव बेकार हा किती तरी करी आणू कामू काम म्हणा मरे राती कोणे नाल काढपाचे सावळी रे सावळी नाल काढपाचे सावली नाल काढपाचे होय सावळीक नाल काढपाचे बऱ्या रे सावळे ना सावळे नाल काट रे हांव पूण एक सांग आत नाल काटा काटा मागीर वत येयल्या रू अवख्या वो ती ना ते राती को काढपाचे राती पाडो राती पाडो होय पूण रे दिसपो बेकार आसाय दिसता पाड करूया रातीचोच कित्याक करूं रे अवख्या दिसा लोकांगे चोरून मेळटा राती को काढपाचे म्हणजे चुरपाचे चोरपा म्हणप ना रे राती काढवायचे चोरपा म्हणप चोरपा चोरपा म्हळ्यार चोरी जाली कित करूया बेकार आहे कितें तरी करूंक जाय पडाको ओके ओके करूया मागीर एक सांगू बाट कोण आले बकरा घे न्हू बाट बाकराले आसताय न्हू होय रे. कोणे बाकार रे काय रे हश तू आतो घेऊन गेलो हांव आतो हय ती धोंग्या म्हणलो कित्याक? तू म्हाका मुगले बाकरागे नाल सोडून धाडा होई हावट्या आनी तेणी एक दोन सुणी आहे मरे आनी ती सुण्याचो आम धरताय आम खायन काबार करता मरे ती अरे आवट्या तेका लागून हांवें तुका सांगिला तुमगे बकरागे सून तू कळताय न्हू रे काय करता नाही तू म्हाका फातका घालून येला तू म्हाका फातका घालून येला हावट्या तुजी काणपण फोटो आ काली सकाळ फुडें कुमसार रे फादरा कडेन फादरा सांगिले सोगले चोर केले सांगले सकाळचो सोगले चोरपा सोडे तू चोर मरे तू म्हाका फातक घालता फातकी तू नाक मरे आ सकाळचो सोगले सोडे एक्चुअली मरे चोर म्हळ्यार पातो रे आनी कू थोडी समज नाही हय. आनी कोण मरे सांजे थिंग मरे माडाचे चोरोचो सकल पडो चोरूंक को गेलो मुस्ता भर न्हू ते एक्चुअली म्हळ्यार मोठ रे तुका हांव कोण पड हुई सकल काल सायसा सांग पडलो राई खबर तू कोण सांगितलं आयचे बात राती ती पणजेच्या म्हणजे सोगतीच्या बारी थिंग वयर गेल्या तेच उलयताय तू की सांगत रे अरे तो काल पळो ना माडा होय, वयलो होय. तेव्हा ते कोणेच हो ना आवट्या कण्याची येण्याच्या खबर सगल्या झाली अरे ना रे हांव सांगतो तुका तो कोण ती कोण असो ना कोणेच होय ना रे ताका. कित कळ्ळे तो पळत हांव रे अरे बोसत्या की जाला आयज कामां वचना आता जीवा बरें ना मगो सगळें आम कुछ गट जालें सांग काँग्रेस आनी कोण बरें होय आनी सपना येच पडटा न्हू केसर सपने रे को एक हात नागलो को एक पांय नागलो हे आनी कितें? को तीन दोड्यांचो आनी म्हाजे स्वरापूय दिसती काल पडटा या त्या केसर सपने पडाय रे चल या मातशें अरे तू जा ना हे गरम जाल मरे चल 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 तुका धोका चल संक्रांती उतरा म्हजी मोती तू दोर रे तुझ्या हांव सांगता तेंगेल्या गुडी मागतलो म्हज्या हांव सांगता ते भाशेन करूं जाय तुवें पुजा तूं आमाक जातूच लोक येताल काडून रोजा सांगता तें करूंक कबूल सोडून ती सोगली लोजा दिसता बरे दिवचे आसात मुखार येजा मोठूय किरेस जातूच पयसरत आमची दर्जा काम करते तितून कोरोना पडत सोजा कोंकणी उलोय नाका आपोय म्हणून आजा सांगलागी उतरा सारकी मोतीन घालता जा व्हडलो देंवचार बसला म्हूण सांगे म्हूण ताच्या बेजा व्हड्याचो मान दिल्यार तूं जातलो राजा सांगील तितलेच करपाचे आतां पयशे तुका थोडे दिले मरे त्या पयशांचे थोड्योश्यो वस्तू घेवपाच्यो त्यो घेवन तूं रेडी राव जा पैसा उस्त मागीर घ्या बोले आमच्या मार्यांनी जेवण घ्या कशें घेतलें मागीर एक फावट येवपा लागोन म्हणजे पयशे येतो रे मागीर सगळ्यात जिया ओके तू कांय दिवपा गरज ना ओके तुवें सांगितलें कोता जा सांगता तुमकां हांव देवा मुनी सपूनय सामारिना पुरुषो हात पडून शिवपारिना फुड्यान म्हज्या लोकाच्यो लुज्यो देवान म्हाका हो केला करून देवाच्यो त्यो ड्युट्यो वेळ जावचे आदी देवळां पावोंक जाय पेटोवंक देवळांतल्यो पोट्ट्यो सत सांगता मारिना पोटी
सांगता बाहेरच्या काळजात तुझी असा तो देव मुस्कुऱ्यो मुडोन शिती नाका तसोच न्हय हो भुरग्याचो खेळ कामा गेले सुरू हांव कोत्ता बेश्टोच तुमकां मारिना हो शिव फांडा बिंडा गोबरा तामसा माझा अमेरिकात केव्हा वर्क ना तांकां पयली एजन्सी आसलो ती कोकाच्या बंद देवा गेल्या शक्ती म्हाका दी ही पळय तुका भेटपाक बसत्याव आनी कारलो थायला त्या कोटा देव तेको डायरेक्ट उलयता देवा गेल्या सांग म्हाका तांगेले प्रॉब्लेम कितें ती म्हाका मेसेज आयल्या मोबायलाचेर मस्त रे तू म्हजी फकाणां करता जे श्राप सोडून हांव तुका गरी दिसाचे काळे हाफोर पडटा वा गेलो देव म्हाका सांगता तू गेले देरान तुमकां दगायकूय मरपाक जाय म्हणून तुमगेले घराच्या फाटल्यान 7 मेत्रां पयस 3 लिंबे पुरून दवरल्या बाबा हेच काय उपाय ना राव देवा लागली जाता देवा मगेल्या ताका सुटका बघ्या माझ्याकडे दी नाका हा कट्टीन का ही कोटी मी ही कोटी 5,000 मागे ऐका आता घरा लाईन वचात आणि सकाळ फुडें दिसतोच 3 वरांचेर उठात आता 3 लिंब्या पुरून दवरल्या ते काढात आणि शेवटून तुगे देराल्या भातात मारात इतको सकाळ उठते नी गो वय दिसतोच 3 वरांचेर उठपाचे ताच्या आधी कसलोय बवळ कसलोय आवाज जाल्यार उठपाची गरज ना ना तर तुमचे श्रापड तुमच्या प्रश्न जाली तिने कोयताय मी तिने कोयताय बरं बाबा वयताय दिसतोच 3 वरांचेर उठा हा बरं या रे बाबा कोणाला पळोवपाची गरज ना वचात वचात अरे तुका हाड व्हरपा आनी ओगोत मेळो ना मातशें पासेस घे कितें व्हरपी ता मजाची अरे पयस दीत रे पयस बरें मुगे उलो बरें जालें ती जालें जालें ना उलो बर जाल रे पूण 3 लिंब तुजे पांय पूण दवरलो हाय थिंगा बरें रे सगळें काम हांवें करपाचें तुवें कांय करप ना हांवें कितें करपाचें कितें करपाचें याचे 3 लिंब घे हय तें कितें करपाचें सोडा हाडचो एक पेचो तें काय सांगितलं 3 वरांचे उठून ते लिंब काड म्हूण हय तेंच सांगिलां हय तूं 2 वरांचे थिंग वच आनी 3 लिंब पुऱ्यान यो ती सकाळी ती सुणबुण भुकताय मरे थिंगा सगळी काय करपाचें ती काय करप बरें 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 वयता सारखे करू तसे करून येऊन संसारातले दीस मोजेन सारू उलयतले जायते जाण आसा कोणताके जायना पंदोरू कसलोय तरी धंदो करूंक जाय मनशान आपले पोट तें बरो पुयात ते भाव झगडले एकलो एकलो उजान लासता रोकड्याचो म्हणताणे दिल्लो अशें ताका बुजलाशें दिसता थोड्यांक हे फकाणशें दिसलें दळदिरो एकलो पळय आसता मागेलो देव एकदम कळो आमच्या देवाच्या मनात ते नासता मामा हेच वाचतो
एक वास घे पाहिला की आम्ही मामा राव हांव बेतला तो हांव पेडणी तुले हांव तू देव चारू हा ना मागून गेल तू आता मिरिंडा कोकोला लिमका थम्सअप मिरिंडा फुलो खाला काय नाका शेटर माशे बंद कर सांग मग किना दे ही पडाय तुका बॅटपाक कायतान आणि इजाबेलायला बस सर्टिफिकेट दिल्ली ना तेको देव डायरेक्ट उलयता सगळें कोट्टा सांग मग तांगेले प्रॉब्लेम कितें जाला ते अहो म्हाका मेसेज आयल्या शुअर व्हॉट्सअपाचेर म्हणजे पगाळा करता ना तुझे लिंबे करून तुका हांव बारीक जिवाणे करतलो तू आणखी तुला ड्रेस टुणटुणीत जेवण असताय मग आनोकोंडा करतलो की बाय नाका भिता मागलो देव म्हाका सांगता तुगेले ते रान तुमकां दगाक मरपाक जाय म्हणून तुमगेल्या घराच्या फाटल्यान 7 मेत्रां पयस 3 लिंब्याक एक दी आल्फिने तोपून पुरून दवरल्या जावय हे डाल्फिन येतो हे ती पारूय असताय रे अरे हे क्या काम झालं अगो याचो एसटो थापता येते बसता हे डाल्फिन येते साडी लायताय साडी द्यावच झाल्या तुम्ही साडे काल्या काम काढल्या केलं. आमकां पडत नाही तू शुभेच किती आवलायत रे मागलो देव म्हाका सांगता ते तीनूय लिम्याक लागून तुमचे ते प्रश्न याद करूंक शकता तुमकां अरे एक उपाय काय ना राव देवा लागीं सांगता देवा मागेल्या आता सुटका कितें करचें पडटलें टेलिग्राम येईल रे कितें 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 पकडो बापडा पै मग कशी हत्ती रेडो रेड हो मुझ मागे तू राव रे याते कुकडाची घास ना ना बाळके कोणाचेर जावचे रेडोच दिवस पडटा अहो रेड मारो पडो रे रेड मारो रेड रेड किती हा राव देवा लागीं सांगता होय मस्त आहे किती देवा मागेल्या आता सुमार रेड्याची रेट कितली आसा डॉलर रेट काढू मग रे लाभ नाही 30,000 दिवच्या पडटले कितले 30,000 दिवच्या पडटले 300चे जायचं रेट आहे की इन्फ्लुएन्साचे तुम्ही फिरायला हाती वराको ताती माझ्या हेऱ्यांको तुझ्याला देर हांगासर म्हणून तुझे ब्रश करून श्राप चढून तुम्ही बेगीन 30,000 दिया तुम्ही ब्रश करून तुम्ही अदृश्य पडटले बरं बरं हाय आय लव्ह यू हाय ती साईड आणि मोठी आहे ते हळू हळू ती साईज मामा मामा पैसे 30,000 माझ्या नाही दी नका मिरलांच का ताच्याकडे दी हा हो मिलेरू ना मिलेरू ती पैसे बघ 15 में गेले 15 में गेले राव रे साहेबा 15 में गेले 15 मामा इथे विचार जाय ना का देवा गेली पदा गायता आता ऐकात बरी काढू घराला येऊन वाचात आणि सकाळपर्यंत दिसतोच 3 वरांचेर उठात आता 3 लिंबे पुरून दवरले ते काढात आणि तुझ्या देराल्या बाटात शेवटून मारा पूण एक मदी जरा दिसतोच 3 वरांचेर उठपाचे ताच्या आधी कसलोय बोळ कसलोय आवाज उठपाची गरज ना तर शिर्रा पण तुमच्याकडे प्रश्न जातली वाचात 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 माहिती बॉल गाळायचा रे याची तुला सामने जोड्या किती मोठं ना समज नाही हा एक काय बरं ठेवपाची जाऊ होय कसा वाली कदा की कसा आहे का जाणू अरे 30,000 15,000 अरे अरे बाबा काम जात्री माया वाटी अरे सुसे का तू होय आज सारख्या जापा द्या होय रे तुम्ही ना का एवढा पडणार मरे हा उलो भर झाला आहे आणि त्यात लिंबी ऑन करून जाय म्हणा रे अरे त्या सगळ्या किता किता तू काय ना का वाट करूया वाट त्यांचे घ्या 3 लिंके होय त्या काय सांगितलं 3 ना ऑटोन ते काय मोड होय 2 राहायचे वास आणि 400 तोपला त्या लिंपुऱ्या होती का झोपून दोघं मस्त ते पहिलं तो पण धरलो बरं 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 ओके चल चल रेम जेम रेम जेम रेम मेल्यो माझ्या तुमच्या निमे चल मग चल या हीच यार आहे शेजारी ओय जाबे इतू सकाळ पण कित करतर बाईना माशे एक्सरसाइज करायला
हाडल्या कितें चोय तुमकां कितें हांव दाखय मगो चोय मागे गोवा मारू लिम आनी कितें अशें चोय ताका बंद जाता तो लिम उडयलाय म्हूण गो हाटल्यान तूं कितली पळय तर गो तुका कितें आहलो तें म्हाका आहलो न्हू लिबे चोय तुवें तो पळय जाले अल्फिने तो चोय घर हळाय गपशे हय दोस्तान जे फोन केला आमगे फाटात आजने तो बंद याचा गाडी आता काय बायलेच्या कोण सांगितलं आणि आई तुका दवल्या मग तुका सांगितलं आमकां साधू कोण घागरे बी गुड्डू कोण कोण बुटा तो कोणता शेटर उठून आणलो तो अरे रे 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 अंदे तुका कोणता बुटा तो त्याने आमकां त्याच्या बरे वयले मरे तुम कोण व्हायला तरी तो जुआव आणि तुका भाटात होय जुआव आमकां त्याने वयले रागो तू पयशे बी कितें दिले आई तू दिली आई आमदार दिल नाही आम्ही 40 होय आणि 40 सांपड मुगो तेशे अरे किती सगळे अरे जुआव हे किती लोकांनी बाबा बाबा काय आम सगळे अरे एक सगळं आप लागो जाऊ ना हे जाते तुमका लागो हा दी सर्व जगण्याचे हे पहिले सूज मार्केट मरे. पैसे येतो, येतो. पैसे आईल मग आंबा जगडे आणि दुसऱ्यान फायदा काढायचं आता तुमका चोय बिस्कुट आम्ही आमच्या डोळ्यांनी सारखे म्हाका उलोवंक येता झाडांनी चोय आमची कोण मागले दोगांयनी दोगांयकूय एके याली बियानी जायती पावटी फायदो काडलो तोळ्यांनी म्हणटात घर पिड्यार केले खूंय जावं जावानी आमचे मोगे दुसपोट केली पयतांनी ताका लागोन दुजमन काय केली भाव भावानी दिसाव पळोवया आमी शिंकले दोशी जावचे होय आमी घरा पिड्यार जाता लोकांची आयकत काणी या फुडें मोगान भोवया घर करून मोगा फुलांनी पयशे परत दिवया वया ते सरांनी आता मोबत कसलो बेग बेगीन या तांकां धोया मुया हाय ते आनी आमी पयस खाण घेवया आणि तुम्ही त्या गाडयांचे विश्वास दवरलो त्याचो फायदो घेवन आमी दोन पयशे करया म्हणे आमी आमचेर जेन्ना वायट ओगोत येता त्या जाणा आमी आमगेलो एकू विश्वास देवाचेर दवरपाचो आनी देवाचे विश्वास दवरून आमी देवा कडेन मागोवंक जाय तेजो आमकां तें मेळटा आनी जरी तर आमी देवाचे विश्वास दवरीत जाल्यार पयस जाताय सगळे सैतान आनी उठपोन जावपा पावना हे सगळे आडीचे गाडी कायतान Voy a tragar luz, do petamos,